एनजीटीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून एमपीटीन वास्कोच्या दर्यान बेकायदेशीर ड्रेजिंग चलयला तेन्ना गोंय सरकारान जाता तितले बेगीन हाचेर कारवाय करून बेगोबेग एमपीटीक ते थांबोवपाक लावचे आनी ह्या प्रकरणांत जे घुसपल्ल्यात तांचेर कारवाय करची अशी मागणी रापणकारांचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष ऑलन्सियो सिमोन्स हांणी केल्या. दोन एप्लिकेशन आम्ही फायल केली एनजीटीन आणि दोन्ही एप्लिकेशनात जे आसा एनजीटीची ऑर्डर जी आसा आमचे फेवरान येयली. एक आशिल्लो ऑर्डर तो एमावंट जो आशिल्लो फायन जो आशिल्लो तो डिस्पोज करपाक 2 लाखाक, एक ओल्ड क्रॉसाक 2 लाख आनी बायणा रापणकाराक जे एमपीटीन 2 लाख भरपाचे आशिल्ले. आनी दुसरी ऑर्डर जी आशिल्ली ती आशिल्ली ड्रेजिंग करपाक. म्हळ्यार एनजीटीन ऑर्डर पास केला की मेंटेनन्स ड्रेजिंग जे आसा सद्याक जे इयरली जे एमपीटी करता ते करपाक एनजीटीन गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक सब कमिटी अपॉयंट करपाक सांगला. कित्याक आयज एमपीटी इलिगल ड्रेजिंग करता आनी नेम ऑफ मेंटेनन्स ड्रेजिंग कॅपिटल ड्रेजिंग करता. सो हेकाच लागून एनजीटीन ऑर्डर काडलेले की गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटान सब कमिटी सेटअप करचे आनी मेंटेनन्स ड्रेजिंग चालू करून ती इन्स्पेक्ट करपाक आनी जाल्यार एमपीटी वायलेट करता जाल्यार ते एनजीटीक कळोवचें म्हूण. पूण आयज ऑर्डर जी येयल्ली एनजीटीची 28 जुलयान, पूण एमपीटी 7 तारखेर इलिगल ड्रेजिंग स्टार्ट करपाक लागले. आनी हेकाच लागून आमी काल आनी आयजूय गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटान मेंबर सेक्रेटरी विचारपाक गेल्ले की बाबा तुमी ही सब कमिटी जी आसा तुमी कॉन्स्टिट्यूट केल्या की ना ती. कित्याक एनजीटीन सांगला की सब कमिटी शूड बी हेडेड बाय डॉक्टर एंटनी मेस्करेनस, डॉक्टर शिरोडकर गावास आनी डॉक्टर नंदकुमार सावंत. पूण आमी जेन्ना मेंबर सेक्रेटरीक गेले मेळपाक, मेंबर सेक्रेटरी म्हणटा आमी सब कमिटी तयारूच करूंक ना. पूण एमपीटी आयज परत इलिगल ड्रेजिंग करपाक स्टार्ट जाले आनी कंप्लीट वायलेशन कंटेम्प्ट ऑफ एनजीटी ऑर्डर. सो आमी मागता सरकाराक, आयज एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आसा पारेकर आसा, आनी आमी पारेकराक मागता की तुमची डिपार्टमेंट जी आसा गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा एनजीटीन डायरेक्टेड सब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक सांगलेले ते कित्याक जावना. आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म कित्याक केला एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक. तुमकां एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाचें आसा की ना, आनी आसा जाल्यार आमी ताबडतोब डिमांड करता की 24 वरां भितर ही सब कमिटी सेटअप जावचे आनी जे इलिगल ड्रेजिंग सद्याक तेंच्यांनी केलां ते इन्स्पेक्ट करून आनी जे इनवॉल्व जे आसा इलिगल ड्रेजिंगाक इन्क्लुडींग जय कुमार तेका ताबडतोब अरेस्ट करचो नाल्यार जे पयलीं कोण इनवॉल्व आसा तांकां टास्कान घेवचें म्हणून.